येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. केपेंच्या सुखदया बाई वाठारात जावपी ब्लास्टिंग करात बंद. थळावे करतात मागणी. ब्लास्टिंगा सयत फातरांची येरादारी कायदेशीर काय बेकायदेशीर? थळावे करतात प्रश्न. फुटीर आमदार बाबू आसगांवकाराक मगो पक्षात परत घेयात. पेडणे मतदारसंघातले मगोचे कार्यकर्ते करतात मागणी. घरवापसी हे पक्षांतर न्हय अशी जावन रावल्या मगो पक्षाची गत. मुरगांव आयिल्ल्या क्रूज लायनराचेर एकलो मेळ्ळो कोरोना बाधित. उरिल्ल्या प्रवाशांची जातली कोविड चाचणी. फाटल्या 24 वरांत 388 नव्या कोरोना केशींची नोंद. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. 2000 परस चड प्रवाशांक आनी कर्मचाऱ्यांक घेवन वचपी आनी मुरगांव बंदरा लागसार राविल्ल्या क्रूज लायनरीत एकल्याचो कोरोनाचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला. हाचेर कसलो निर्णय घेवचे आदी प्रवाशांची आनी कर्मचाऱ्यांची कोरोना खातीर तपासणी जातली, अधिकाऱ्यांनी सांगला. बॉम्बे टू गोवा क्रूज लायनर जी इम्प्रेस कॉर्डिलिया म्हणटा ती ही गोंयान येवपा खातीर भायर सरलेली आनी तितून 2017 टोटल ऑन बोर्ड पॅसेंजर एज वेल एज क्रू मेंबर्स आसले आनी भितरलो एक क्रू खंय तरी पॉझिटिव्ह गावलो आनी त्याच्या खातीर एक खळबळजनक वातावरण जालें. सद्या ती बोट ऑन बर्थ घेवंक ना, अजून बर्थ जावंक ना ती, कित्याक की भितर जे क्रू मेंबर्स आनी पॅसेंजर आहा ती सगळ्यांची टेस्टिंग करची पडटली म्हणून अशें सांगलां ऑफिशियल्सान. आनी सगळ्यांक टेस्टिंग करपाक नियरली 10 वरां लागतली. त्या भायर हांगा जे पॅसेंजर्स जे ऑन बोर्ड वयपाचे आसले, जे गोंयांसून बॉम्बे वयपाचे आसले, ते खंय तरी हांगा स्ट्रँडेड आसात. तशेंच हांगा टॅक्सीकार जे सकाळसून हांगा वेट करतात की जे बर्थ लागतले आनी पॅसेंजर खंय तांकां भाडें मेळटलें, ते हांगा वेट आहात. आतां सद्या ऑथॉरिटीन सांगलां त्या प्रमाणे हांगा डॉक्टर्स येतले, ते सगळे 2017 जे क्रू मेंबर्स आहात तेंची सगळ्यांची परत टेस्टिंग जातले, RT-PCR टेस्ट जातले आनी जर ते नेगेटीव गावले तर तांकां लँड करूंक मेळटले. तशेंच जो पॉझिटिव्ह आहा ताका हॉस्पिटलान शिफ्ट करता अशेंय तेंच्यांनी सांगलां आहा. आनी ते म्हटल्यार सगळी SOP फॉलो करून तांकां हे करतले, त्या पर्यंत तांकां लँड करपाक दिवचे ना. एक तो पीपल शुड अंडरस्टैंड जितने पैसेंजर्स हैं एम्प्रेस पे ऑल आर डबली वैक्सीनेटेड. all have RT-PCR test done within last 48 hours. So passengers as such we don't expect anyone to be infected. And जैसे गोविंद जी ने अभी बताया सारे पैसेंजर्स एंड क्रू का टेस्ट होगा और उसी के बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा अबाउट पैसेंजर्स डिसएम्बार्किंग का. सर एवरीडे कैसा क्या प्रोटोकॉल होता है और इस बार चेकिंग किया था कुछ जैसे कुछ है? अब एक तो जो एंटीजन टेस्ट हुआ है वो शिप पे हुआ है, तो काफ़ी बार एंटीजन टेस्ट के बाद नेगेटिव भी आता है. आई एम नॉट सेइंग कि इस बार भी नेगेटिव आएगा, बट एज अ सेफ्टी प्रोटोकॉल उनको मालूम पड़ा, उनने हमको इन्फॉर्म किया. हमने सारी अथॉरिटीज़ को, पोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ को एंड इमीडिएटली सब ने हमें रिस्पॉन्ड करके और प्रिकॉशंस लेके एज पर SOP कोविड SOP के हिसाब से हमने बोला किसी को हम लोग उतरने नहीं देंगे बट इट इज़ अ व्हाट शुड आई से हेल्पिंग द पीपल. तो इसलिए हम लोग शिप को अंदर आने देंगे, बट वी विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस दैट आर पॉसिबली डन इन कोविड केसेस. तो पहले सबके टेस्ट होंगे, उसी के बाद किसी को जहाज से उतरने देंगे या जो भी एक्शन लेना है उसके हिसाब से होगा. दैट इज इन फ्यूचर ऑल्सो सर लोगों को डरने की जरूरत नहीं है एक्चुअली सर. आई डोंट नो हाउ दिस इज, क्योंकि नॉर्मली ऑल पैसेंजर्स हु बोर्ड आर डबली वैक्सीनेटेड एंड RT-PCR टेस्ट डन विद इन 48 आवर्स. क्योंकि किसी भी पैसेंजर दे हैव नॉट टेस्टेड एनी पैसेंजर पॉजिटिव. सो आई थिंक द प्रोटोकॉल हैज बीन मेंटेन्ड बाय द क्रूज कंपनी वेरी वेल, बट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच की क्या हो रहा है. सगळ्या गोंयकारांक सांगता की कसलीच हांगा जो एक न्यूज फ्लॅश जाला की एका बोटीचेर 2000 पॅसेंजर येयले आनी तितून चडांतले चड कोविड पॉझिटिव्ह जाल्या म्हणून हे न्यूज रॉंग आसा. प्लीज हेचेर विश्वास दवरू नाका. जे कितें जालां आमी बोटीचे एजंट आमी हँडल करता. शिपाचेर फक्त एकूच क्रू जो सकाळी त्याची एंटीजन टेस्ट जाली आनी तितून तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो. बाकी कोणाकूच कांय जावना. सगळे शिपार सगळे हेल्दी आसात. सगळ्यांचे शिपार काळजी घेतात. हो एकूच क्रू जेन्ना आमकां कळ्ळें सकाळी फुडें आमकां मॅसेज येयली बोट येवपाची आसली 10 अरावंड 9 o'clock आमकां मॅसेज इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या बरोबर सगळ्या पोर्ट ऑथॉरिटी म्हणजे पोर्ट हेल्था पासून डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, कलेक्टर्स ऑफिस, पोर्ट ऑफिस
सगळे हांगाची जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा तांकां सांगून आमी बोट भायरूच दवरली. बोटीक एंटर करपाक दिवना. जोपर्यंत आमकां फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जायना तोपर्यंत आमी बोट भायर दवरली. मागीर पोर्टानूय डिसिजन घेतला की बोट जोपर्यंत कलेक्टर ऑफिसा कडल्यान जे कितें परमिशन येना आनी फूल सॉर्ट आउट जायना तोपर्यंत बोट भायर दवरपाची म्हणून. आतां इन्फॉर्मेशन अशें आसा की आमी कोर्टान कलेक्टर ऑफिसान परमिशन दिला. बोट व्हरताक येतली पण सगळ्या 2000 पॅसेंजरांचे 2017 पॅसेंजर आणि क्रू मेळून 2017 लोक बोटीचेर आसात. सगळ्यांचे RT-PCR टेस्ट जातले. आमी नामनेचे अशे हॉस्पिटलाक आपयल्यात. तेंचे 25-30 जाण लॅब टेक्निशियन येतले. ते सगळ्यांची RT-PCR टेस्ट करतले आणि एक 10-12 वरान आमकां फूल सगळ्यांचे रिपोर्ट मेळटले. रिपोर्ट मेळ्ळे आनी सगळे जाण जर नेगेटिव्ह आसात जाल्यार मागीर क्रू अँड पॅसेंजरांचो मुवमेंट जातलो. तोपर्यंत कोणाकूच देंवपाक आनी चडपाक दिवचे ना. आमी परत एकदा सांगता 2017 लोक बोटीचेर आसात पण तेतूंतलो फक्त एकूच क्रू जो आयज ताका 2 दीस जाले सिमटम्स आसले म्हणून टेस्ट सकाळी बोटीर केले. बोटीर अरेंजमेंट आसा एंटीजन टेस्ट करपाची. बोटीर एंटीजन टेस्ट केल्या उपरांत तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणून आमी ही सगळी एक्शन घेतलेली आसा. आणि ताका पयलींच आतां ते बोर्ड येयल्या उपरांत फर्स्ट थिंग विल बी ही ताका आमी घेवन हेतून आमच्या हॉस्पिटलान घालतले एज पर गव्हर्मेंट लोकल गव्हर्मेंट SOP प्रमाणे कोविड कितें करपाचें तें करता. सर आता जे न्यू पॅसेंजर चढपाचे आहात त्यांची किती सोय केल्या? हां ते सगळे जाण RT-PCR टेस्ट घेवन येतले. तेंची RT-PCR टेस्ट जातली. सगळे चेक करून तेंचो रिपोर्ट आसा त्या प्रमाणे जातले. पण आतां चडपाक मेळचें ना जोपर्यंत वेसला वयल्यान क्लियरन्स येना की सगळे जाण शिपार आसा ते फुल्ली नेगेटिव्ह आसात आणि वेसलाचे सगळे फ्युमिगेशन टेस्ट बी जातले आणि मागीर पोर्ट ऑथॉरिटी जेन्ना परमिशन दितले तेन्नाच तांकां बोटीर वचपाक मेळटलें. या थँक्यू सर. थँक्यू. ओके. थँक्यू. या थँक्यू सर. हां तुम्ही पळोवंक शकता हांगा ट्युरिस्ट जे वयपाचे आहात ते येतात आणि आता जे कळ्ळां हेंचे जे बोटीचेर आसले ते जे पर्यंत देंवनात ते पर्यंत हेंकां बोटीचेर ऑन बोर्ड वयपाक मेळचें ना. बिकॉज अशें सांगलें गेलें की नियरली 8 ते 10 वरांच्या तरी टेस्टिंग वयतले. बिकॉज नियरली 2017 पॅसेंजर्स ऑन बोर्ड आसात आनी तेंची सगळ्यांची टेस्टिंग जावपाक जाय. आनी लोकांनी भिवपाचें करता अशें ते म्हणटात की एकूच पॅसेंजर एकूच जो क्रू आहा बोटीचो तो खंय तरी पॉझिटिव्ह घाल्लो आसा. ही जी दिसता ती क्रूज जेटी अजून बोर्ड लागलेली ना आणि बोट थोड्याच वेळान लागतली. या सो अजून बोर्ड लागलेली ना आणि हांगा ती क्रूज बर्तार ही लागपाची आहा. आणि तुम्ही पळोवंक शकता की ही जे हांगा खुबशे पॅसेंजर ऑन बोटीर वयपा खातीर रावल्ले आसा जे फुडें जी हें आहा शिपींग हें आहा. सुबदळ्या बाळी वाठारांत जावपी ब्लास्टिंग आणि फातराची येरादारी करपी ट्रक ही कामां कायदेशीर आसा काय असो प्रश्न थळाव्यांनी केला. ह्या ब्लास्टिंगाक लागून आमच्या घरांचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला. दिसाक 100 परस चड ट्रक ट्रिपी मारतात. तशेंच दोंगरा वयल्यान फातर पडून थोड्या लोकांचो जीव लेगीत गेला असो आरोप बाळीकारांनी केला. केप्यां वाठारांतलो सुबदळ म्हणटा हो एक गांव. आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात तरी क्रॅशराचो जो बोल्डर आसा तो फोडपाची जी मायन आसा ह्या मायनीचेर आमी आसात. आज ह्या मायनीचो हो जो बोल्डर फोडटा त्या मायनीचो जो ट्रान्सपोर्ट जाता ह्या ट्रान्सपोर्टा खातीर लोकांक खूब त्रास जातात. गांवचो जो एक बारीक ब्रिज आसा तो मोडपा येयले कडेन आसा. आनीक दुसरें म्हणल्यार हांगा जे ब्लास्टिंग करतात ह्या ब्लास्टिंग करतरेक हेजो जो आवाज आनी व्हायब्रेट जाता ब्लास्टिंग करतरेक त्या ब्लास्टिंगान जी सायडीक घरां आसात ही घरांक डॅमेज जाल्ले कडेन आसात आनी ह्या घरांत मारूय येयले कडेन आसा. आज आमचे बरोबर कितलीशे भुरगीं जे आसात ते आसात आनी तेणी आमकां मुद्दम हांगा आपोवन दिला की हें तुमी पळया म्हणून. पूण आज ह्या आज जो बोल्डर फोडटा ह्या मायनीक परमिशन आसा काय ना हें आमकांय खबर ना. पळोवच पडटलें कित्याक हो कोण फोडटा तात फोडटा कोणाकूय खबर ना. ही जमीन जी आसा ही गांवच्या 4 जाण या 5 जाण मनशाली जमीन आसा. तेणी कोणाक ही लिजा दिली म्हण आयकला ती कोणा म्हण ते आजुनूय कोणाक गांवच्या लोकांक सुद्दां खबर ना. खबर आसल्यार आमी तेंचे कितें विचारून काडया ही बाब कोणा आसा. आमगेलो सांगपाचो इतलो यत्न की हेज्या 7-8 वर्स पयलीं हेज्या तेकोनूच लागीं हांगा साकून जवळ जवळ 1 किलोमिटराचेर अशीच इलिगल मायन चलताली बोल्डर फोडपाची. आनी ह्या बोल्डर फोडपाच्या मायनीचेर जवळ जवळ 4 जाण
बोल्डर कोसळून त्याच्या पोना पडल्यान 4 जाण एक्सपायर्ड जाल्ले. आज जवळ 7 ते 8 वर्सां जायत येता. पूण हे जातरीक त्या मेल्ली तेंचेर इन्क्वायरी बी कांयच जालें ना. कितें जालां म्हणटा कोणाक कांयच खबर ना. आनी ती केस अशीच हें जालें. आनी हांगा सेम पद्दतीन बोल्डर फोडपाचें काम आसा. हांगा बोल्डर फोडटात, जेलेडीन घालतात, ब्लास्टिंग करतात आनीक दोरी बांदून ते फोडटात. ही जर दोरी तुटत जाल्यार कितें जावपाक शकता. म्हणून हांगची गांवची जे लोक आसात ते मागतात की ही बेगीच्या बेगीन बंद जावची आनीक हेजेर इन्क्वायरी जावची म्हणून. हांगा एक मायनिंग चलता ती आमच्या गांवच्या लोकांचो जागो. पूण कितें जालें आसा पूण तो कोणा दिलो तो आमकां खबर ना. आनी आमच्या लोकांक सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाता. इस्कॉला भुरग्यांक प्रायमरी इस्कॉला भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता. तसोच आमचे पूल आसा त्या पुलार म्हाका दिसता 50 तरी ट्रक वयता ते आनी तो प्रॉब्लेम. आनी ब्लास्ट करतात, घर सगळं फुटून आसात आनी सगळ्या लोकांक भुरग्यांक सुद्दां वचपाक प्रॉब्लेम जाता. फाटीं एक वर्स फाटीं 2-3 एक्सिडेंट जाले. ते आनी तेंच्या भितर सॉल्व करून तेंच्यांनी हें केलें, कॉम्प्रोमायज करून तेंच्यांनी कितें उदकाचो प्रॉब्लेम हो दोंगर आसा. ह्या दोंगरांतल्यान पयलीं आमच्या गांवांत उदक वयतलें तें आतां प्रॉब्लेम जावन उदक म्हणटा सुद्दां हें ना, प्रॉब्लेम जाला, खूब जाला आसा. आनी ते दुसरें म्हळ्यार ह्या फाटल्यान सगळें उदक आसलें तें तेंच्यांनी हांगा कॅरी करून हिंगा दवरलें आसा आतां. आनी सदां ब्लास्ट करताय आनी थिंग वयर तरी सुद्दां ब्लास्टिंग आसा. आनी पळय ह्यो सगळ्यो मशिनरी आसात. ह्यो सगळ्यो मशिनरी पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता तेंगेल्यो करोडाचो हें आसतलें बिझनेस चलता. हे ब्रिज मोडपा आसा तुमगेलो. आमचो ब्रिज तो साम मोडपाचो हेजेर आसा. आनी फाल्यां सकाळीं आमी तो ब्रिज तर मोडलो जाल्यार सगळ्या लोकांक प्रॉब्लेम जातलो. फाल्यां इस्कॉला वचपाक सुद्दां प्रॉब्लेम जातलो, गाडी सुद्दां त्या सायडीच्यान वचपाक प्रॉब्लेम जातलो. आनी तेंची चड वेट आसता गाडयेची ती म्हाका दिसता करी एक भरून व्हरताय ते मोठी ओवरलोड करून व्हरता आनी ते रस्त्यार पडलो उरता. प्रॉब्लेम जाता भुरग्यांक येवपाक वचपाक सगळें. तेंगे आमची घरां बी सगळी मोडून गेले. आनी 2-5 वर्स फाटीं बारश्यां पळय कोरी चलतालो थिंगा आमचे भाऊ अशें म्हणटे बारश्याचे तेवूय बी आमचे मरून गेले. तेंची कांय फायनान्सर कांय केला तेवूय तांकां प्रॉब्लेम जाला. अशें आमची बी गांवां जावची न्हू हे आमी तेजे कडेन सांगताय तुका. आनी आमची घरां बी लोक म्हणटा आपणा डॅमेज जाला, हे जाला ते कोण पळयता आमकां कोणच पळोवपा ना हांगा. ते आमीच करचे पडटलें. लास्टाक हे काडटले 2 दिसान पळटले. आपणा हिंग कांय ना हे ना म्हणटले पळटले. गोवा 360 खातीर सुबध रमेश नायक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत ह्यो कार पळोवया फुडल्यो खबरो. घर वापसी हे पक्षांतर न्हय अशी गत मोगो पक्षाची जावन रावल्या. आदलो मोगो पक्षाचो फुटीर आमदार आनी सध्याचो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकाराक मोगो पक्षाची पेडणे मतदारसंघात तिकेट दिवपाची मागणी पेडणे मतदारसंघातल्या मोगोच्या कोर समितीन केल्या. पेडणे ह्या फावट बाबूक तिकेट मेळची ना ह्या कोफुसा वेल्यान हो निर्णय जाला. एमजीपीचो प्रवीण आल्लेकार भाजपात प्रवेश करपाच्या तयारीचो धग बाबूक लागला. रातया सरकार स्थापन करपाक आपलो व्हड वांटो आसतनाय भाजप म्हाका आतां पिडपाक लागला. मुख्यमंत्र्यान 10,000 नोकऱ्यांचे आश्वासन दिल्ले पूण पेडण्यात एक लेगीत नोकरी दिली ना. सरकारी नोकरी सोडात मोपा विमानतळाचेर पासून एकूय पेडणेकारांक कामाक लायले ना अशें खर उतरांनी बाबून भाजपाचेर आनी मुख्यमंत्र्याचेर फारपेट केला. ऐकात. बारीक बहुजन समाजाक सांबाळटलो ताणें आमकां भायर फेकले केले आनी हे पयले फावट 4 फावटी आमी गव्हर्मेंट केलें पण केन्नाच असलो त्रास जावना. पयले फावट त्रास. आनी म्हाज्या बद्दल आज कितें उलयतात खंय खंय कोण कितें उलयतात तरी पासून म्हाका हेंचो विश्वास आहा म्हाजेर तो म्हाजो विश्वासघात ते करचे नात म्हणून. हांवें हेंचे कडेन भीक मागप तिकेटीची. हांवें कितें चुकलां म्हागेलें म्हाका कित्याक पयस केलो म्हाजेर कित्याक अन्याय जालो. प्रामाणीकपणान हांवें सेवा केली हेंची कारण म्हाजें तें आसलेलें धोरण एक लास्ट हांव वयता आतां एक बरोबर हांव हें घेवन वयतलो म्हणून आनी हेंचे बरोबर रावतलो म्हणून म्हाका धोको दिता. हांवें कितें वायट केलें तुमचें. हो मतदारसंघ आमी जें काम केलां आमी आमच्या पांयार उबो दवरलेलो. आमच्या लोकांक कोणा कडेन भीक मागपाची गरज ना. जें गव्हर्मेंट जातलें त्या गव्हर्मेंटा भितर आमी मागून झगडून आमी घेवं शकता. सीप म्हाका ह्या गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता की म्हाज्या मतदारसंघान समज ताणें नोकरी दिवना
आणि त्याने आमचा फसवला. ताका विचारले तू जे 10,000 नोकऱ्यो ज्यो दिता म्हणटा आमच्या पेडण्या मतदारसंघात कशो दितलो ते सांग. कारण म्हाका खबर आहे जेन्ना मनोहर पर्रीकर असताना अश्योच नोकरेचे अनाउन्स केल्ल्यो हांव तेन्ना दारगळचो आमदार. हांवें म्हटलें म्हाजो भुरगो कसो फुडें वयतलो. ताका विचारात की आमकां नोकऱ्यो कितल्यो दिल्यात आनी बाबूक तुवें कितल्यो दिल्यात. हांगा तोंड उगडात. कारण हे सरकार आमी केले. या सरकारा खातीर हो चीफ मिनिस्टर, या सरकारा खातीर हे सगळे मंत्री रातचे 2:30 उठून आमी हे सरकार केलें. केन्नाय फील जाता म्हाका ते आमकां कितें दिलां तें सांग. डेव्हलपमेंट विकास करपाक आमच्या कडेन ताकद आहा, आमच्या कडेन आंदोलन करपाची ताकद आहा, आमच्या रस्त्यार येवपाची ताकद आहा. पण ही कामां आहा ही एकची कामां ताणें सांगचें नाजाल्यार म्हाज्या मतदारसंघांनी हांकां सोडचें न्ही. हांकां हांगा आयल्या उपरांत तांकां विचारचें. हांव सांगता ते हांव बाबू आसगांवकर तोंडार उलयलोलो मनीस केन्ना फाटीं रावन दी. आमी जें कितें केलां तें प्रामाणीकपणान केलां. हेंचें गव्हर्मेंट हांवें बसयलें पण म्हाका दूख दिलो, म्हाका त्रास केलो, म्हाका पयस दवरलो, म्हाजे हाल केले ह्या लोकांनी. अरे आमची एकच कळकळ आसतली आमच्यो नोकऱ्यो. लोक रडटा सकाळी फुडें येवन बाबू हें केन्ना जातलें काय म्हणून. कितें उत्तर दिवपाचें, कितें सांगपाचें हांवें. विचारा तुमी ह्या लोकांक. एक नोकरी आमकां बारीक जाल्ली तुजी मेळना. सगळ्यो नोकऱ्यो 150 हे वेटफिल्ड हेजे भितर घेतले ताणें. तो वास्कोचो कोण आहा तो गेलो तो मिनीन 150 भितरलो एक भुरगो आमचो ना मतदारसंघाचो. हो कित्याक अन्याय आमचेर. मोगोपाच्या प्रवीण आल्लेकारान काल पक्षांतल्यान राजिनामो दिलो. प्रवीण बेगीनच भाजपाच्या कमळात बसपाचो आसा. भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन ह्या वावडेक मान्यताय दिल्या. पेडण्या मोगोच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांक दिसता की मोगोचो आदलो आमदार बाबू हो पक्षा खातीर योग्य उमेदवार आसा आनी ते मोगोच्या पक्ष श्रेष्ठीक बाबूचें नांव सुचयतले. आज जे आमची कोर कमिटी आहा आणखी ब्लॉक कमिटी त्या लोकांनी ठरयल्लें की आमच्या घरा कडेन आयज मेळपाचें सकाळीं म्हणून. आणखी हे जे आतां नवीन डेव्हलपमेंट जाल्या जो उमेदवार आमी फुडें काडलेलो तो BJP व्हरता म्हणून कळ्ळें. त्या वेळाचेर ह्या लोकांची आतां सगळ्या गोश्टीचो डिस्कशन जाल्या नंतर अशें कन्सेन्सस जालें की जी गेम BJP खेळटा ती गेम तांचेर उलटी करप हो एक बरो उपाय जावंक शकता. म्हणून तेंच्यांनी अशें ठरयलें की आमी बाबूक तिकेट दिवपाची MGPची आनी आमचो हो सीट हो MGPचोच दवरपाचो न्ही. आतां आमी कळयतात आत्तां हे निर्णय जालो थोड्या वेळा पयलीं. तो आतां निर्णय आमचो सेंट्रल कमिटीचो मेंबर कोरगांवकर आसा न्ही सुदीप तो कळयतलो तांकां असो निर्णय हांगा जाला म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा की आमची जी वरिश्ठ नेते आहात पळय हेचो पॉझिटिव्ह विचार करतले आनी योग्य निर्णय घेतले. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. गोंय वैजकी महाविद्यालयात एकाच मतदारसंघातल्या लोकांक भरती केला असो आरोप कांय दिसा आदी एका कॅबिनेट मंत्र्याचेर जाल्लो. आतां आम आदमी पक्षान आयतारा आरोप केला की GMCत नोकरे खातीर अर्ज करपाक आयिल्ले 300 तरणाटे ह्या भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाच्या वाळपय मतदारसंघातले. भाजपाचे हेर आमदार खास करून म्हापशेचो आमदार ह्या नोकर भरतीचेर ओगी कित्याक असो प्रश्न आपाचो समन्वयक राहुल मांब्रेन करीत ही नोकर भरती रद्द करपाची मागणी केल्या. विश्वजीत हो सबंद गोंयचो भलायकी मंत्री फक्त वाळपयचो न्हू. हेर भागांतल्या तरणाट्यांक खास करून म्हापशा वाठारांतल्या भुरग्यांक ही संद कित्याक मेळना. तशेंच म्हापशेचो आमदार हाचेर आवाज कित्याक काडिना असो प्रश्न मांब्रेन केला. जेन्ना हांव GMCत पावलो तेन्ना विश्वजीताचो PA नोकरे खातीर अर्ज करपाक आयिल्ल्या तरणाट्यां बरोबर उबो राविल्लो दिसलो. ह्या नोकर भरतीत मुख्यमंत्री तशेंच भाजपान लक्ष घालून हो नोकर भरतीचो घोटाळो बंद करचो अशी मागणी मांब्रेन केल्या. ह्या जाल्यार पळयत जाल्यार खूब गर्दी आसली हांगा भुरगे तरणाटे भुरगे. मागीर कळून आयलें की ताणें आमचो भलायकी मंत्री जो राणे आसा ताणें भुरग्यांक हांगा घायले आपल्या कॉन्स्टिट्युएंसीचे सगळे भुरगे आसले
सादारण 300 भुरगे आयिल्ले आज आयतारा डिस्ट्रिक्ट ऑक्सिजनचे फिटनस सर्टिफिकेट एकटोय वाळपयचो सोडून एकटो भुरगो दिसलो ना तेन्ना फाटीं सगळे गोंयभर चर्चा जाल्ल्या हो जॉब बंद जाता भलायकी मंत्री हो राज्याचो भलायकी मंत्री फक्त वाळपयचो न्हय किंवा पर्या मतदारसंघाचो न्हय तेन्ना एक प्रश्न असो उपस्थित जालो की म्हापश्या भुरग्यां ना काय म्हापश्या अशें केपेबल भुरगे ना जांकां हो जॉब मेळटो म्हापश्याचो MLA जो आसा तो उबी कित्याक रावला ताणें खरो ते आपल्या पार्टीन न्हय तो MLA जालोच आपले सरकारी BJPचो पार्टी आसलो पार्टी भितर आसलो पण MLA तितलोच तो म्हापश्याकारांचो म्हापश्याकारांची ताणें मुद्दो कित्याक रेस करूं ना जॉबाचो तसोच भलायकी मंत्री जो राणे आसा ताणें फक्त वाळपय पुरती कितलो मर्याद जावं ताणें सगळ्या गोंयचे तरणाटे भुरगे आसा तांकांय नोकरेचो आसपाक जाय हे प्रेफरन्स एकाच पर्सनूच दिता म्हापश्याक जेन्ना चवकशी करता तरणाट्या भुरग्यां कडेन तेन्ना हे जॉबाक 15 लाख 9 लाख मागता जॉबां खातीर हो स्कॅम सगळे गोंयच्या लोक उघडपणे खबर आसा तेन्ना जॉब जर एकाच प्रेफरन्साचो दिसले जाल्यार सरकार हे योग्य न्हय प्रमोद सावंताची दखल घेवपाक जाय म्हापश्याच्या आमदारान दखल घेवपाक जाय BJPन हाची दखल घेवपाक जाय खरी लोक तर घेतलेच पण पार्टीन सुद्दां दखल घेवपाक जाय की अमक्याच अमूक विधानसभेक कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेफरन्स कित्याक बाकीच्या भुरग्यांक कित्याक मेळना त्याने कितें पाप केला की बाबा तांकां नोकरी ना सरकारी नोकरी हेल्थ डिपार्टमेंटाक सगळे कडेन तेंच चल्ला फक्त विशय आपले हेल्थ वर्कर भरता तेन्ना सरकारान हाजेर परत एकदां सखोल चवकशी करपाक जाय आनी हे बरखास्त करपाक जाय आनी जॉब कितें केला पळय स्कॅन्डल हो तो बरखास्त करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. 2 जानेवारी सावन फुडले 5 दीस गोंय हवामान शियाळें आनी सुकेंच उरतलें. हे मजगतीं चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 22 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. नव्या वर्सा फुडले 4-5 दीस वातावरण थंड उरपाची शक्यताय आसा, हवामान खात्यान म्हटलां. फुडलीं 48 वरां मळब नितळ उरतलें. कांय कडेन फांतोडेच्या वेळार दवाची कुपां दाटिल्ली दिश्टी पडटली. येरादारी करप्यांक हो दाट डव आडमेळी हाडटलो. नुस्तेमारी करप्यांक फुडल्या 5 दिसां खातीर खाशेली अशी शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोनाच्या वाडट्या काळात घेवयात जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.